शुक्रार एप्रिलाची 18 तारीख 2025 जेजूच्या कोश्टा मरणाचो शुक्रार. मुखेल ओळ सोत मुणगे कितें नियाळाक आदार. आपल्या भुरग्यांक बरें शिकप दिवंक जोडलेले पयशे कोबार करतात आनी आतां लाचार जावन भोंवतात. आपलो भाव मेला म्हूण ताचे पत्नीक जमीन घर सुबेज दितात, पूण आपणाक फटयले म्हूण लोकांक सांगतात. जाणट्या पायमांची सून काळजी घेता, पूण कांयच करिना म्हूण पेरगांव घालता. गुन्यांव दुसरो करता, पूण बोडकोडीन भोवतोच कास्त भोगता. हे भाशेन कश्टवतली भाव भयणां सोत मुणगे कितें ह्या संवसारांत सोत आसा काय निराशी जावन आपणाकूच प्रश्न करतात. आयज आमी जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळ करता. जेजू सुबे माजार कोत्तालो ती विजबितां उदिकारान कोत्तालो आनी देवाचे पदवेन उलयतालो. ती उलोवपां ताची वागणूक पिडेस्तां सोवे, पातक्यां आनी भायरोलेल्यांक सोवे, ताची दोया मोया धर्मशास्त्री, फारिजेव आनी दुसरे आपूण जाणार म्हूण सोजमोताले. ते पळयताले आनी थोडकताले. हे सगळे पळोवन आपले दोळे धांपून दवरताले, कान बेरे कुत्ताले आनी स्वताक चेपून दवरूंक बारी वावुरताले. जेजू आपले कश्ट व्हडवले जाण आसलो, पूण मनशाचो मोग आनी सोडवून आपल्या कश्टा मुखार ताका कांयच न्हय आसलें. फोटी सांगून आरतें आसलें परतें करून माणग्याची दुकां घडोवन आपणाक आनीक ताका सोत मानतल्यांक सैतानाचे बागेली कुत्ता. पूण स्वताक आशेतलो मनीस आपलें दूख जेजूच्या हातान घालूंक म्हणटा, जेजू तूं जाणाय इतलेंच पुरो. म्हजो तारो आमच्या तांदलेल्या पुकेलेल्या कुडी ओतम्यांक जेजूचे अमोलीक रगत घोटाय करूंक वावुरतलो.